나차 몽디란 소부야 에바차동 라소루야 나차 몽디란 소부야 Sorvis morazo purvo Sodona moros vordo Sorvis morace mundi Soglia moros uzvordi Eva chavon razoluja Dacia undiran sobuja Eva chavon razoluja Dacia undiran sobuja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भाव म्हणून माई मग शिवकार तुमकां सगल्यांक आजच्या मिसाच्या समारंभाक जेजूच्या एकचारांत आनी ताच्या जेवणाच्या बोळान आमी सगळे तरेचे असोक्तायेचेर आनी वायटाची जोईत करूंक किरीत भाशेन ताची कृपा मागुया. हें करता आसतना आलेसिन्या विएगस ही आमच्या भयणीचो आज पयल्या वर्साचो उगडास सर्गीच्या बापान आपली शांतीन घेवंक मागतना मारिया विएगस ही आमची भयण मार्ता विएगस तिचे पासत आमी मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो 21वा वाडदीस समारंभता जेसिका हिल्डा काब्राल. तशेंच आमचो भाव जुझे मारी डिकुन्या जो दौरात आनी सुकुरिना सिस्टर सुकुरिना वाज ती आपलो वाडदीस समारंभतात. तांचे पासत मागतना आमची भयण कोरा आना डायस सोंपून गेल्ले भयणीचो आज वाडदीस तिका देवान आपले शांतीन विसवान घेवंक मागुया. तशेंच आमची भयण रिटा डिकुन्या तिचे ऑपरेशन आसा तिका बरी भलायकी आनी वेगवेग बरे भाशेन भलायकीन जेजूची पिकोवणी अणभवून ती घरा पावूंक आमी मागुया. आनी आमची सगळी मागणी ही ते साव मनान धरून एमिसा बेटीक काळजा मनांची नितळकाय घेवन तयार जावया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्यवन सुदान चंकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थना.
सौर पदवीदार देवा आमचे बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाण जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. लोककंठीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान कुशींत लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं, कित्याक एके कुशींत बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. मिरियाम आनी एरोन ताचेर आड उलोवंक लागलीं. ताणें म्हणलें, मोइसेसा भायर सोरेस्परान आनीक कोणाच कडेन उलोवंक ना काय? आमचे कडेन तो उलोवंक ना? सोरेस्परान हें आयकलें. मोइसेस एकदम कालतो विनम्र आसलो. प्रितुमेचेर सर्व मनशां परस अदीक विनम्र कालचाचो. ओचितूच सर्वेस्परान मोइसेसाक, आरोनाक आनी मिरियामाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तंबूंत येयात. तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियामाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी ओळख दितलों आनी सपनांत ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइसेसा बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं उमाड्यांनी न्हय, पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोइसेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचेर सरशिल्लो कडसरलो आनी तंबूवेलें कूप चडून वतूच मिरियामाक कोड फुटले आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली. एरोनान मिरियामाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटल्या तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइसेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेनारपणान आमी पातक केलें. ताची कास्त आमकां लावूं नाका. ह्या पातकाक गुन्यांव आमी ओळखून घेता. ओद्दी कूड कुसलोली आसून आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिरियामाची कूड करूं नाका. मोइसेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. पोतून म्हणुया, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. काकूतसारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोट धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. म्हजो गुन्यांव करचो आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता. तुजेर चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, पोतून तूं दी म्हाका. तुजेर कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकूत कर. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesvorak soy soy, sorvesvorak soy soy, sorvesvorak
तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेलतडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडवतालें, कित्याक पोत्तें वारें मारतालें. रातीच्या 4 पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशें आयलो आनी तो दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाल करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाकाय उदकाचेर चलून तुजें सरशें येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देवन जेजू सरशें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोड धरलो आनी म्हळें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय. आनी त्या ओड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसलेले तांणी ताचे मुखार सरपडून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेलतडी पावतूच तेजे नाझारेत मुल्कांत गेले. ते गांवच्या मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडसून सांगून धाडलें आनी सोमेस वायटाकारांक ताचे सोशी हाडून ताच्या आंगोसराचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे कडेन मागताली. आनी हात लायलेलो तितलीं सारकीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा बिडीनो, सांत मदर तेरेसा आपल्या जिविताच्या पुस्तकार अशें बरयता. ती म्हणटा, जो वावर आमी कोत्ता तो आमचे लागीं जावचो नासलो, जरी आमचे थंय मागणी and participation and reception of the Holy Eucharist, मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन जेजूचे जेवणाचे बोड आमच्या लागीं नासलें जाल्यार. Mother Teresa confessed that it would be humanly impossible for her to perform service to the poorest of the poor without her personal prayer, her participation and reception of the Holy Eucharist. Her personal union with Jesus gave her sufficient courage, guidance and inspiration to go about the daily missionary tasks. ही मदर तेरेसाची उतरां आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू शिसांक व्हड्यार धाडून एकवडो मागणें करूंक आसलो. एके भाशेन ताणें मागण्यान रात सारली. भाग्योंत लुकास, भाग्योंत मार्कू आमकां सांगता जेजू
रातची रात मागणी करतालो, आपल्या बापाच्या एकचारांत आसलो आनी हो एकचार ताका स्फूर्ती दितालो टू फेस द चॅलेंजीस ऑफ हीज मिनिस्ट्री. आव्हानां ताका मेळटालीं, फारिजो धर्मशास्त्री ताचेशी येताले ताका फुडो करूंक. इतलेंच न्हय, अजपां मिलाग्री करूंक बापा कडलें बोड मागण्यांतल्यान जेजूक मेळटालें. दुसरे वाटेन आमी पळयता पेद्रू बुडटा. पेद्रूचो भावार्थ हालतो दोलतो. जेजूचेर ताची नदर आसली, तो ओड्यार बेलो भायर सरून उदकाचेर चलता. खारवी तो उदकाचेर चलूंक नासलो, पूण आज जेजूच्या हुकुमान तो उदकाचेर चलूंक लागता. पूण ताची नदर जेजू वेली कड सरता. तो उदकाची ल्हारां पळयता आनी बुडूंक लागता. ही लॉस्ट sight of Jesus and his mind went on the tempest and the waves and the budung lag. बांबडीनो मागण्यांतल्यान आमी जेजूक चिटकून आसल्यार आमच्या जिविताची मोडां, आमच्या जिविताची आव्हानां ताका आमच्यांनी फुडो करूं येता. आनी हाकाच लागून आमचे दिसपट्टे मीस इतलो काळ आमकां येवंक जायनासलें. जेजूचे जेवणाचें बोड आमकां शक्ती दिता सगळे तरेच्या व्हायरसाचेर पर्यंत जैत व्हरूंक. ही भिरांकूळ पिडा, ही महामारी, हाका लागून आमी भिरांतीन आसा. आमचे बरी राव, आमचीशी राव. जेन्ना आमी जेजूक आमचे काळजान घेता ही आमची मागणी जावंक जाय. पळयात कांय बऱ्या शिसांनी जेजूक नमस्कार केलो आनी तांणी म्हळें, खऱ्यांनीच देवाचो पूत तूं, खऱ्यांनीच देवाचो पूत तूं. हो भावार्थ तांणी जेजूचेर उद्गारलो. When we experience the union with Jesus through prayer, we will be strong and Jesus will help us to overcome all challenges of life. भावमडीनो, जाय तो आमचो लोक आपले पर्सनल प्रेयर, खाजगी मागणी कोत्ताली आनी कोत्तात. जाय ती आमची भावमयणां हो पॅन्डेमीक जावचे आदीं दिसा दिसपट्टी मिसांत वांटो घेतले बगर आपलो दिसपट्टो वावर करिनासले. कित्याक जेजूचें जेवण तांकां स्फूर्ती घटाय दितालें. आनी देखूनच आमचे बेश साहेबाचें मन वेगोबेग आमी इगोर्जो उक्त्यो करूं आनीक सगल्या भावार्थ्यांनी मिसांत वांटो घेवंक दिसपट्टी तशें जायतराचें. आनी जेजूच्या जेवणांतल्यान आनी आपले खाजगी मागण्यांतल्यान आमकांय मदर तेरेसा भाशेन सफिशियंट करेज, गायडन्स and inspiration to go about our daily work. आमचे दिसा दिसपट्टो वावर सगळें जें कितें आमी अनुभवतले तें घेवंक आमकां जेजूचें बळ जाय, जेजूची शक्ती जाय, ताची प्रेरणा जाय, इन्स्पिरेशन आनीक ताचें गायडन्स आमकां जाय. तोच जेजू कांय वेळांनी आल्ताराचेर येतलो, ताचे लागीं मागुया. आमी ताचो लागशिल्लो अनुभव घेवंक आनी सदांच ताका मागण्यांतल्यान चिटकून रावंक. बेटोनीच्या वेल्यार गायोन गावया. यादनी कुंडो समोर पिता. C18 पेज 36. C18 पेज 36. Cuno somor vida.
Adimona soborbuja Adbigulo dojar gorda Karzam ci dojar gorja Jadnik da karos mi dojta Ami am ci bedoja Krista roboto kordida Iuna mia kisauja भयणी भावांनो आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आतावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर आतां आमी तुका भेटयता त्यो बोलये वरवीं आमीच तुका सदां भोंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी काळस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात तुमचे रक्ताची काळस नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव मुडींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यां समेस्ता तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर
आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे माध्यमांतल्यान मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, भाग्योन मादर ट्रिजा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटून तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन उतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराची पाप काटेली आमची काकलूत. देवाची शिली संवसाराची पाप काटेली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटेली आमकां शांती. खरेपणी देवाचो पूत तूं अशें ओड्यार आसले शिश्यांनी उद्गारली तोच जेजू हांगा आसा पळय. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावार्थाचे दोडे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. D5 D5 पेज 49.
भावार्थाचे दोळे आमकां तुमी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तुमी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, हे सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी घोटायेन भरलें. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां जॉन मारिया वियाने हे भाग्युंदाचो आमी उगडास करता. सेवाधर्मीक उगडास तो जावन आसा आस्कारी गोवळ्यांचो, फिरगोजांनी काम करतल्या यादनिकांचो. ताका दुसरें उतर कूर दे आर्स ह्या धाकटुल्या खेडेगांवांत फ्रांसाक ताका इगोर्जेंत घातलेलो आनी थंय आपल्या मागण्यांच्या बोळान आपल्या त्यागांनी ताणें सगल्या लोकांक जेजूक जिखतो घेतलो, जिखून घेतलो. फाल्यां ताची परब, फाल्यां गोवण्यांचो दीस. आमी खेरीत भशेन मागुया सगले संवसाराक शिंपडलेल्या आनी भोव करून आमच्या गोंयांत आनी आमच्या फिरगोजांनी काम करतल्या गोवळ्यां पासत. आमच्या फिरगोजांनी त्या काळार जायते अकोट डिफिकल्ट परिस्थितींनी पाद्रींनी काम केलां. आमचे इगोर्जेक 470 वर्सां जालीं. आमच्यांनी चिंतूं येता इतले फाटीं कांय नासलें. जें आयचें सुदारप आमी पळयता तसलें कांयच नासलें. आनी ते परिस्थितींत ते पाद्रींनी काम करून देवाचें राज बांदपाचे प्रयत्न केले. दुबाविणें ते देवा मुऱ्यांत आसात, मरून गेल्यात तांचे पासत मागुया आनी जिव्यांक बरी भलायकी मागुया. फाल्यां आमी केरांत सान फ्रांसीस शावेराचें कोपेल उगडटा. फाल्यां 7:30 वरांचेर थंय मीस आसतलें. मागीर पयले शुक्राराक थंय मीस आसतलें आनी आयताराचे सकाळचे 8 वरांचेर थंय मीस आसतलें. सकाळीं 8 वरांचेर आमी थंय मीस करतले. सोनवाराचे न्हय, आयताराचे 8 वरांचेर. आनी हांगा इंग्लीश भाशेन सकाळचे मीस जातले 9 वरांचेर. सकाळीं हांगा इगोर्जेन मीस आसतलें. फॉर टायम बींग 9 o'clock. म्हणटच तुमी जी कोण इंग्लीश मिसाक येतात तांणी ताचो लाव घेवचो. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मागण्यांतल्यान जेजूक चिटकून रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे हुडुका. शेवटाक गायन गावया संवसार सोंपो पर्यान F20 पेज 95. F20 पेज 95. संसार सोबो पर्यान तुमचे
sopoporia umchesa gadia wasa abana gadala kososum gadatra ovi protogia Cacciamora su che desa sopra voce